करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली रक्षाबंधन. भयणुलांनी आपल्या लाडक्या भावांक राखी बांदून तांचे तोंड केले गोड. पर्यावरण मंत्रालय करतात दर्यादेगेंचो अभ्यास. कोस्टल वाठारांतल्या आमदारां वांगडा बसका घेवन दर्यादेग खेळांक दितले प्रोत्साहन. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेची विधानसभेत माहिती. फोंडेच्या मर्दनगडाचे सोबितीकरण करून करतले संवर्धन. पुरातत्व आणि पुराबिले खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाईंची माहिती. आमदार दाजी साळकारान मांडिल्लो खासगी थाराव. कर्नाटका प्रमाण गोंयांत रेस्टॉरंटांनी शेकांनी आणि लग्न कार्यावळींत राती 1 मेरेन म्युझिक वाजोवपाक परवानगी दिवपा खातीर करतले यत्न. विजयाच्या प्रश्नाक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांची विधानसभेत जाप. राज्यात उबर सारकिल्ल्या खंयच्याच कॅब एग्रिगेटराक सरकारा कडल्यान अजून मेरेन दिवंक ना मान्यताय, सांगता मुख्यमंत्री सावंत. बेकायदेशीर उबर कॅब सेवा सुरू आसा म्हणून आमदार वेंझीन केल्लो आरोप. आणि मोर्चे दर्यादेगेर आशिल्ले व्हाळांत हॉटेलकार उडयतात कोयर. घाणयाऱ्या वासाक लागून लोकांक सोंसचो पडटा त्रास. संबंधीत खात्यान करची कारवाय, थळाव्यांची मागणी. आता खबरो विस्तारान. पर्यावरण मंत्रालय दर्यादेगेचो अभ्यास करता. सगळ्या दर्यादेग वाठारांतल्या आमदारां वांगडा बसका घेवन तांच्या सुचोवण्यांचेर विचार करतले आनी मागीरूच गोंयांत दर्यादेग खेळांक प्रोत्साहन दिवपाक पावलां उबारतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. दर्यादेग खेळांक प्रोत्साहन दिवचें म्हणून आमदार जी तरोलकारान विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. बीच व्हॉलीबॉल, फुटबॉल आणि हेर दर्यादेगेर खेळपी खेळांक प्रोत्साहन दिवची अशी मागणी करीत मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी घातिल्ली. हाचेर आमदार वेंझी विएगस, विरेश बोरकार, डिलायला लोबो, विजय सरदेसाय, रुडॉल्फ फर्नांडीस, दिगंबर कामत, अलेक्स रेजिनाल्डो, मायकल लोबो हांच्यांनी उलोवप केलें. सिरियस डिस्कशन हे कित्याक बीच स्पोर्ट टुरिस्ट डेस्टिनेशन करपाची गरज आहा. आयज आमी म्हणटात की टुरिजम म्हणटात ते क्लास म्हणजे बेस्ट ऑफ बेस्ट टुरिस्ट येवपाक जाय, म्हणजे क्वॉलिटी टुरिस्ट येवपाक जाय. जाल्यार क्वॉलिटी टुरिस्ट येतले जाल्यार कशे येतले. आयज खंयचोय आतां तुमी पळयशात जाल्यार लास्ट टायम तेणी रेशो दाखयला त्या प्रमाणे फॉरेन टुरिस्ट आहा ते कमी जायत आहात. एवरी इयर कमी जायत आहा. कित्याक फक्त आमी कितें दितात तांकां हांगासर टुरिस्टांक? फक्त आमी बिचीस दितात, शेक्स दितात, रिलॅक्सांतला वयतात. सो अदर एक्टिविटीज कांय ना थंयसर. सो आमकां हे कोस्टल बेल्टाक एंटायर कोस्टल जर टुरिजम वाडयतलो जाल्यार वेगळ्या पद्दतीन चिंतपाची गरज आहा. स्पीकर सर बीच स्पोर्ट्स बीच स्पोर्ट्स फक्त टुरिजम डिपार्टमेंटूच लागना. हे दोन वेगळे भाग एकीकडे येवंक जाय. आयज टुरिजम डिपार्टमेंट आपले प्रथा पयलीं पासून चालू आहा. रोड शोज, एक्झिबिशन हे चालूच आसा. स्टेट फेस्टिवल्स हे चालूच आहात. पूण टुरिजम ते वयता आसतना ह्या सायडीन आमचो स्पोर्ट्स. आयज आमी पळयतात मेडल एलेक्यू आहले बाब विजयाचे की मेडल्स जे आहा, मेडल परफॉर्मन्स तेचेर आमी पळयत जाल्यार ते मेडल परफॉर्मन्स आहात जे आमी आनी तुमी केन्ना ल्हानपणा खेळोकूच ना तसले परफॉर्मन्स हे आहात, डिसिप्लिन्स आहात. म्हणजे न्यू क्रिएटेड स्पोर्ट्स. म्हणजे जर 10 ते 15 टॉप कॅटेगरीज काढले स्पोर्ट्साचे, फुटबॉल, क्रिकेट, व्हॉलीबॉल, हँडबॉल, बास्केटबॉल, हे खंय एक्झिस्टन्सूच ना. पर्यावरण मंत्रालय दर्यादेगांचो अभ्यास करता. सगळ्या दर्यादेग वाठारांतल्या आमदारां वांगडा बसका घेवन तांच्या सुचोवण्यांचेर विचार करतले आनी मागीरूच गोंयांत दर्यादेग खेळांक प्रोत्साहन दिवपाक पावलां उबारतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. जीत आरोलकर बाब आमचो नॅशनल व्हॉलीबॉल प्लेयर, हॅव्हिंग प्लेड फॉर उसोफोनिया गेम्स, आणि ताजे आज मांद्रे मतदारसंघातले मेजर बीच एरियाज हॅव बीन एक्चुअली बूमिंग इन अ मच बेटर मॅनर विथ क्वालिटी टुरिस्ट कमिंग देर. बाकीच्या आमदारांनी जे जे विषय मांडले स्पीकर सर, कर्म आणि धर्म म्हणले जितात, पूण ताजे वचना आयच्या दिसाक. पूण स्पीकर सर बीच स्टडी ऑलरेडी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट इज बीन डुईंग. बीच कॅपेसिटी आमी ऑलरेडी एजन्सी घाल्ली आसा. डिमार्केशन ऑफ स्विमींग एरिया झोन्स आमी ऑलरेडी मार्क केल्ले आसा. फॉर फॅमिली वेगळी, लेडीज वेगळी आणि भुरग्यांक वेगळी म्हणून ती कॅटेगरी केल्ली आसा. सो वी आर कंटिन्युअसली वर्किंग टू एन्श्योर स्मूथनेस ऑन द बीच. स्पीकर सर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
फोणेचो मर्दनगड संरक्षित थळ म्हणून अधिसूचित जाले उपरांत थंय सोबितीकरण तशेंच छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक उबारपाचे काम हातांत घेतले अशें आश्वासन पुरातत्व आनी पुराविले खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान दिलें. उपरांत आमदार दाजी साळकारान आपलो प्रस्ताव फाटीं घेतलो. फोंड्या म्हालांतल्या मर्दनगड किल्ल्याचे इतिहासीक म्हत्व लक्षात घेवन आनी पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर तांचे रक्षण आनी संवर्धन करचे म्हूण वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान विधानसभेत खाजगी थाराव मांडिल्लो. हाचेर आमदार विरेश बोरकार, उल्हास तुयेकार, गोविंद गावडे, चंद्रकांत शेटये, मंत्री सुदीन ढवळीकर आनी हेरांनी उलोवप केले. म्हणटात की छत्रपती संभाजी महाराज गोंयान आयिल्ल्यानूच आमी सगळे सुरक्षीत उरले, आमकां संरक्षण तांचें मेळ्ळें आनी त्या खातीर हे सगळे फोर्ट्स जे आसा तांचें संरक्षण करप चड गरजेचें आसा. छत्रपती संभाजी महाराजाचे धैर्याचे, शौर्याचे आनी पराक्रमाचे एक साक्षीदार म्हणून हो आज मर्दनगड थंय आसा आनी तो आज तांचे अवशेश उरल्या पूण तो आज थंय उबो आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा मर्दनगड संवर्धन समितीचें, जांणी हें लक्षान आमकां हाडून दिलें की असो संभाजीचो गड हांगा बांदिल्लो, म्हणजे स्वता तांणी बांदिल्लो, हांगा एक म्हयनोभर राविल्लो गड आज आमचे मदीं आसा म्हणून. नाजाल्यार आमकां केन्नाच कळपाक नाशिल्लें की संभाजी महाराजान स्वता बांदिल्लो. तांणी जिखिल्ले खूब गड आसा. संभाजी महाराज आपल्या लायफ टायमान खूब गड जिखले, पूण हो गड तांणी स्वता बांदिल्लो आसा. ताजी पुरात म्हणजे फाटली स्टोरी कितें आसा ती आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगल्या आनी त्या खातीर हो गड राखप तितलेंच गरजेचें आसा. फोंडेचो मर्दनगड किल्लो संरक्षीत थळ म्हूण अधिसूचित जाले उपरांत थंय सोबितीकरण तशेंच छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक उबारपाचें काम हातांत घेतलें अशें आश्वासन पुरातत्व आनी पुराभिलेख खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान दिलें. उपरांत वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान मांडिल्लो खाजगी थाराव फाटीं घेतलो. आर्कायव्जा भितर आयज आमी काडून पळयलें आसा अनेक डॉक्युमेंटेशन पोर्तुगीजांनी स्वता जावन केल्लें की मर्दनगडाचेर ज्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसात ते तातूंतय आस्पाव आसा. स देसाई हो एक लेखक आसा, शिवशाही पोर्तुगीज कागदपत्रां तांचे कडेन आसात. सुरेंद्रनाथ सेन पोर्तुगीज आणि मराठी यांचे शोधपत्रक ह्या पुस्तकां भितर आसा. भारत इतिहास संशोधक मंडळ पुणे आणि शिवचरित्र पत्रसंहार संग्रह या सगळ्या पुस्तकांनी आणि अनेक पुस्तकांनी हाचो आवर्जून उल्लेख आसा. फाल्यां सकाळी हाच्या नंतर ही एक कहाणी, एक स्टोरी घडयल्ली, कथीत स्टोरी म्हणपाक जायना म्हणून हांवें संदर्भ दिता. आणि जसे केबल स्टे म्हणा किंवा त्याचे सौंदर्यीकरण म्हणा किंवा त्याचे स्मारक, छत्रपती धर्मराज संभाजीराजेचे स्मारक, ह्या गोष्टीचो आम्ही करपाचो प्रयत्न करतात. पण पयलीं हो मॉन्युमेंट अजून पर्यंत नोटिफाय जालो ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पर्यटनाक चालना मेळटा जाल्यार कर्नाटका प्रमाण रातच्या 1 वरां मेरेन गोंयांतल्या रेस्टॉरंटांनी, शेकांनी आनी लग्न सुवाळ्यांत संगीत वाजोवपाक परवानगी दिवपाचो यत्न करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. मात पर्यावरण मोग्यांच्या विरोधा खातीर ह्या विशयाचेर निर्णय घेवपाक मेळना अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलां. हे विशीं आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो. गोंयांत रातचे 10 वरां उपरांत व्हडल्या आवाजात संगीत वाजोवपाक मनाय आसा. हाचो गोंयच्या पर्यटनाचेर मोठो परिणाम जाता. तशेंच ह्या क्षेत्रांत काम करपी लोकांक लुकसाणेक तोंड दिवचें पडटा. कर्नाटक सरकारान ज्या पद्दतीन राती 1 वरां मेरेन म्युझीक वाजोवपाक परवानगी दिल्या ते प्रमाण गोंय सरकार रेस्टॉरंटांनी आनी काजरा वेळार राती उसरां मेरेन संगीत वाजोवपाक कित्याक दिना असो प्रश्न फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केल्लो. ह्या विशयाचेर आमदार कार्लूस फेरेरा, चंद्रकांत शेटये हांच्यांनी उलोवप केलें. ताका जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगलें की राती उसरां मेरेन म्युझीक वाजोवपाक परवानगी दिवपाक कांयच हरकत ना, मात कांय पर्यावरण मोगी हाका विरोध करतात. ताका लागून निर्णय घेवपाक मेळना. पूण जर पर्यटनाक चालना मेळटा आसत जाल्यार कर्नाटक राज्या प्रमाण गोंयांतूय रातच्या 1 वरां मेरेन रेस्टॉरंटांनी, शेकांनी आनी काजरा वेळार संगीत वाजोवपाक परवानगी दिवपाचेर विचार करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. जे कोण आमची काजरां करतात, जे कोण रेस्टॉरंट चलयतात गोंयकार, तांचे खातीर हो इश्यू हांवें रेज केला. म्हजो पयलो प्रश्न आसलो की 10 जे म्युझीक बंद करतात ताजो इम्पॅक्ट टुरिजमाचेर कितलो जाता काय म्हणून. तो मे बी द क्वेश्चन इज नॉट टू द रायट मॅन. एनवायरमेंटाचें काम न्ही तें, आनी देरफॉर यू हॅव सेड दॅट नो असेसमेंट इज डन. बट फ्रॉम वॉट आय गॅदर फ्रॉम स्टडीज दॅट हॅव हॅपन्ड, it is around 675. It can rise up to 1,620 crores a year. Just this 10 to 12 जे म्युझिक बंद जाता तातूनच
इम्पॅक्ट ऑन टुरिझम एक जालें. स्पीकर सर, आतां कितें करता सरकार? मुखेलमंत्र्यान भुपेंद्र यादवाक लेटर बरयलें 15 एप्रील 2025 की 70 डेसिबल म्युझिक टील 1 AM अलाव करचें म्हणून. युनियन मिनिस्टरान म्हळ्यार वयले इंजिनान सांगलें की WHO गायडलायन्सा खातीर आनी 2005 सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्सा खातीर हें करूंक आमकां मेळना. स्पीकर सर, म्हजो पयलो प्रश्न आहा, what is the next step of the government? Has the government given up on this issue? It is up to 1 PM पर्यंत एस्टॅब्लिशमेंट ओपन करून 1 AM PM म्हळ्यार पयलें सॉरी 1 AM पर्यंत दवरून पॉसिबल आसत. हांव व्हेरीफाय करता स्पीकर सर. डेफिनेटली गोंयच्या टुरिझम इंडस्ट्रीक जर हाचो फायदो जाता आसत जाल्यार आमकां बरें ते घेवपाक टुरिझम आनी लोकल लोक बरोबर रेस्टॉरंट आहा, बाजार आहा, मेन म्हणजे काजरा स्पेशली काजरा. स्पीकर सर, तूं एक स्टेटमेंट कर चीफ मिनिस्टराक सगळ्या लोकांक गोंयचे जनतेक पळोवन की काजरा एक मेरेन चलतले, आपल्याक प्रॉब्लेम ना. कर ना कर. आमी हांवें डिमांड क्वेश्चन घाला हाचे खातीर. एक्चुअली क्लब क्वेश्चन दुसरो आहा. शुड हॅव बीन टेकिंग स्पीकर सर, काजरा एक पर्यंत चल्ले म्हणून आमकां प्रॉब्लेम ना. प्रॉब्लेम जो आसा पळय न्ही, अकॉर्डिंग टू द जे एनवायरमेंटलिस्ट जे केसी फायल करतात. ना काजराक कोण करता, काजराक कोण करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्यात उबर सारखिल्या खंयच्याच कॅब एग्रिगेटराक सरकारा कडल्यान अजून मेरेन मान्यताय दिवंक ना म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. राज्यात उबर कॅब सुरू आसा अशे आरोप जाता, हे विशीं चवकशी करपाचें आश्वासनूय तांणी ह्या वेळार दिलें. कोलवा वाठारांत अशा प्रकाराची कागाळ पुलिशेन नोंद जाल्या, देखून गोंयांत बेकायदेशीर कॅब सेवा सुरू आसा असो आरोप आमदार वेंझी वेगसान केल्लो. मोपा विमानतळाचेर परवानगी नासतना प्रवाशांची येरादारी केल्यान उबेर टॅक्सी चालक आणि व्यवस्थापना आड पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. देखून आमदार वेंझी वेगसान कोलवा वाठारांत अशाच तरेचो प्रकार घडिल्ल्याचे सांगले. अशा तरेच्यो बेकायदेशीर कॅब सेवा सुरू आसात म्हूण आमदार वेंझीन विधानसभेत आरोप केलो. हाचेर जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगले की आतां मेरेन सरकारान उबर सारकिल्या खंयच्याच कॅब एग्रिगेटराक मान्यताय दिवंक ना. अशा तरेच्या प्रकरणाचेर योग्य ती कारवाय करतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलें. बाणाल्यान एक उबर बुक केली आणि मोपा एअरपोर्ट टू ते दाबोलीसून हे उबराचे येयले आमगेले टॅक्सी ड्रायव्हर. मागीर ते टॅक्सी ड्रायव्हरान उबरा ड्रायव्हरा कोलवा पुलीस स्टेशना हाडलो, रिपोर्ट ड्राफ्ट केलो. तेणें खूद सांगिल्लें, हांव गेलो थिंगा 12:30 आनी हांव 12:30 वचून ते उबरा ड्रायव्हराक हांव उलयलो. नाव वॉट दे आर डुईंग इज दे गो ऑन द प्ले स्टोराचेर वयताय आनी उबर एप्लिकेशन डावनलोड करून रेजिस्टर कोताय स्पीकर सर, आनी इलिगली आतां ते ऑपरेट कोताय. कित्याक हांव इन्क्वायरी करपाक लायता ना इन्क्वायरी म्हणजे तुवें काल सांगलेलें, तुवें काल सांगिल्लो आसतना तेंगे कापसतात चोय ते भिनाय. स्पीकर सर, फ्लोराचे आम उलयले, एक्शन घेतले ते भिनाय. स्पीकर सर, अजूनही आम्ही कोणाकूच परमिशन दिवंक ना. तरी जर तुवें आज ताबडतोब ईमेल धाडपाचो उबराक आणि एक नोटिफिकेशन ऑर्डर काडपाक जाय की नो I'll verify first. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. रक्षाबंधन म्हळ्यार भयण भावाचे अतूट नातें सांगपी परब. ह्या दिसा भयण आपल्या भावाक राखीचो धागो बांदून आपले रक्षण कर म्हणून मागता. गोंयांत हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात. भयणोलांनी आपल्या लाडक्या भावाक राखी बांदून तांचे तोंड गोड केले. स्क्रॅप यार्डाचो प्रश्न फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर सुटावो करतले तशेंच नवें धोरण हाडटले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान आश्वासन दिलां. स्क्रॅप यार्डा विशीं फुडल्या म्हयन्यांत बसका घेतले म्हणून कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मांजरात हांणी म्हायती दिली. शेतां, पर्यावरण संवेदनशील गांव तशेंच रहिवाशी वाठारांत आशिल्लीं स्क्रॅप यार्डां स्थलांतरीत करपा विशीं आमदार विजयान खासगी थाराव विधानसभेत मांडिल्लो. शेतां, पर्यावरण संवेदनशील गांव तशेंच रहिवाशी वाठारांत आशिल्लीं स्क्रॅप यार्डां स्थलांतरीत करची. ह्या स्क्रॅप यार्डाक लागून पर्यावरण तशेंच लोकांच्या भलायकेक धोको निर्माण जाता म्हूण आमदार विजयान खासगी थाराव विधानसभेत मांडिल्लो. स्क्रॅप यार्डा विशीं आमदार विरेश बोरकार, वेंझी वेगस, उल्हास तुळेकार, मायकल लोबो, रुस सिल्वा, गोविंद गावडे, दिगंबर कामत आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव उलयल्लो. That the government relocates all vehicles, scrap yards and metal salvage yards
from residential, agriculture and eco-sensitive village areas to designated zones within Goa IDC estates. These scraps pose environmental, health risk and disrupt rural life. The government should identify existing scrapyards, develop proper equipped IDC zones and implement a phased relocation plan to ensure safe and regulated operations. The government is seized of the issue and has already initiated steps for relocation of existing scrapyards. The GWMC has constituted a committee consisting of officials from Revenue Department, Department of Urban Development, Director of Panchayat, Goa State Pollution Control Board, Goa Industrial Development Corporation, Administrator of Komidag and GWMC for identification of land for setting up recycling, upcycling units and scrapyards. The Goa Waste Management Corporation is presently working on formulating the draft Goa Waste Recycling Unit Policy. This draft policy would ensure regulating and relocation of unorganized recycling, upcycling units and scrap yards operating in Goa in identified areas. आमदार विजयान मांडिल्ल्या खाजगी ठरावाचे जाप दितना कोयर व्यवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले की स्क्रॅपयार्डा विशीं फुडल्या म्हयन्यांत आयडीसीचो अध्यक्ष आनी स्टेक होल्डरां सयत बसका घेतले. स्क्रॅप यार्डाचो प्रश्न 6 म्हयन्यां भितर सुटावो करतले तशेंच स्क्रॅप यार्डा खातीर नवें धोरण हाडटले म्हणून मुख्यमंत्री सावंतान सांगले. देखून आमदार विजयान हे विशींचो ठराव फाटी घेतलो. We will be holding a meeting very shortly with IDC chairman and all the other stakeholders. We'll see that you all also basically involved in that decision. And we will inform you all which will be the area because we are trying to identify 2 areas, one in north and one in south. IDC चेअरमॅनान हाजी मिटिंगूय घेतली. खंय जागो तांच्याकडे आसा लोकेट करपाकूय ठरले. तांच्याकडल्यान विरोध जावपाक लागलो की स्क्रॅप यार्ड तुमी आनी IDC हाडूं नाकात, IDC पिड्ड्यार जातल्यो म्हणून. 8 तालुक्यांनी तरी म्हणजे कोस्टल बेल्टाक तरी सेपरेटली ताका प्रत्येक तालुक्यान जागा जाय. आमी IDC इवन दो द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट विल टेक द इनिशिएटिव्ह IDCच्या बरोबर आमी जे जागे आमकां जो कोण विकत दिता ते जागो विकत घेता, डिमार्केट करता आनी स्पेशली तांकां आमी लिजार दिता. पॅडी फिल्डान तरी जागा दिवचे न्ही म्हणजे तुजें शेत सोडून दी, उरलेल्यांचें शेत ताका लागून पिड्ड्यार जाता. म्हणजे आपल्या शेताचे भाड्याचे पयशे तो अल्पशे कितें घेता आनी सगळे ऑफिशियली करता तेणे करून तांकांय बी ऑफिशियली जागो दिता आनी हो विशय आमी काबार करता. That Babush will get a smart solution, unlike the smart city. Therefore, I will withdraw it. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कोडार बेतोडीतल्या बेताळ देवळातली फंडपेटीतले पयशे चोरिल्ल्या प्रकरणात फोंडे पोलिसांनी नागेशी बांदोडेच्या 22 वर्साच्या श्रावण संतोष शेटकार आणि कुणे वाठारातल्या 22 वर्साच्या रितेश अँथनी परेरा हाका अटक केली. तशेंच या दोगांयचेर हेर वाठारांतल्यो दुचाकी चोरी केल्ल्याची कागाळ पुलीस स्टेशनात नोंद आसा अशी सखोल म्हायती तपास केले उपरांत पुलीस निरीक्षक विजयनाथ कवळेकारांका मेळ्ळी. कोडार बेतोडा हांगसरल्या बेताळ देवस्थानाक 15 जुलय 2025 रातचे 2 सुमार फंडपेटी लंपास केल्ल्या प्रकरणात फोंडा पुलिसांनी रितेश अँटोनी परेरा हो रावपी कुणय आनी श्रावण संतोष शेटकर हो रावपी नागेशी बांदोडा ह्या दोगी 22 वर्साचे भुरग्याक अरेस्ट केल्ले आसा. PI विजयनाथ कवळेकर यांनी तेंचे कडेन चौकशी केली तेन्ना केप्यां, सांग्यार आनी कुडचड्यार त्या शिवाय म्हाड्डोळ पुलीस स्टेशनाच्या एरियेन ह्या दोगांयनी 2 व्हिलर चोरी केल्याचे उघड जाल्ले आसा. ह्या दोगांयनी आनीकूय कांय मोटरसायकल्यो चोरी केल्ल्याचो संशय व्यक्त केला आसा. कांय दिसा पयलीं फोंडा पुलिसांनी गॅबी फेर्नांडीस हेका अरेस्ट करपाक यश मेळिल्लें आनी तेजे नंतर ही चोरयेचो छडो लावपाकूय फोंडा पुलिसांक यश मेळिल्लें आसा. PI विजयनाथ कवळेकर आनी तेचो स्टाफ ह्या प्रकरणाची आनी चौकशी करीत आसा. ह्या गोंयच्या आनी कांय भागातूय ह्या दोगांयचेर आनी केसीस आसपाची शक्यता आसा. हे दोगी अठ्ठल 2 व्हिलर चोरता तशेंच देवळां फोडपाचेय बीन ह्या प्रकरणात तांकां अरेस्ट जावपाची शक्यता व्यक्त केली वयता. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. मडगांवचे रवींद्र भवन बंद आशिल्ल्यान कलाकारांचेर हावळ आयले. सांस्कृतीक केंद्र आशिल्लें रवींद्र भवन सांबाळपाक सरकाराक अपेस आयला अशी खर टिका एल्विस कुमसान केली. हे भवन परतून सुरू करपाक सरकार यत्न लेगीत करिनात अशें ताचें म्हणणें. सरकारान ह्या प्रकारान लक्ष घालून कलाकारांक आर्थीक मसत करची नाजाल्यार रवींद्र भवन परतून सुरू करून दिवचें अशी मागणी गोमसाणी ह्या वेळार केली. ह्या भागांतलें एक प्रिमियर इन्स्टिट्यूशन तें म्हणल्यार रवींद्र भवन आनी रवींद्र भवन हें ऑडिटोरियम साउथ डिस्ट्रिक्टाचें म्हणजे संपूर्ण गोंयांत सुद्दां म्हणल्यार आतां इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन्स्टिट्यूशन्स जे लोकां खातीर केल्लें
आणि कोणे केल्ले? सरकारान केल्ले, पण कोणाच्या पैशांचे? लोकांच्या पैशांचे. आम्ही पळयला की पयलीं एक प्रिमियर इन्स्टिट्यूशन गोंयांत एकच असलें म्हणटा तें कला अकादेमी. कला अकादेमीन लॉकडावन जालो आनी प्रोलॉंग लॉकडावन, अजुनूय पार्शियल लॉकडावन चालूच आसा. कित्याक ज्या पद्दतीन तें फंक्शन जावपाक जाय तें अजून जावना. आनी मजगतीन रवींद्र भवन मडगांवचें हें लॉकडावनान पडल्यार आज 1 म्हयनो जालो. ओके, अजून केन्ना हो लॉकडावन लिफ्ट जातलो ती कोणाक खबर ना. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लॅक ऑफ ट्रान्सपरन्सी. स्टेक होल्डर कोण? स्टेक होल्डर लोक, मेन स्टेक होल्डर लोक. दुसरे म्हणटा ते कलाकार चडशे जे मेन ऑडिटोरियम यूज करता. आनी बरेचशे आसतले पोएट आसतले, त्या दुसऱ्या ल्हानशा हॉलान कितलेश्योच ल्हान ल्हान सभा जाता. आनी हें जाता आसतना अजून केन्ना ओपन जातलें तें कांय खरें ना. पूण ताजे फाटल्यान जी संस्था आसा रवींद्र भवन, ही एक सोसायटी अंडर द सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, एफिलिएटेड टू द अटॅच टू द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट अँड कल्चर. सो आर्ट अँड कल्चराचे जे मनीस आसा तांकां पगार चालूच आसा. हे हांगा पळय वेज कारभारी आसा तेंचें कितें आसा तें चालूच आसा. चेअरमॅनाक ताचे अलावन्स, ताची गाडी सगळें चालूच आसा. मेंबर सेक्रेटरी आपलो फूल स्केल पगार घेता. मागीर तुजे दुसरे कामाक आसात ते पगार घेतात. सो एका सायडीन जे मेन स्टेक होल्डर आसा तांचो इन्कम बंद, पूण तुमचो इन्कम चालूच आसा. तुमकां कामच ना. येट यू आर पेड. नो वर्क नो पे अशें जावपाक जाय प्रिंसिपलान. पण हांगा नो वर्क येट यू आर पेड, आनी हे जे कलाकार आसा नो वर्क आनी नो पे घरा. सो दीस इज क्रिएटिंग अ ह्यूज इम्बॅलन्स. हाका लागून खुबशे लोक त्रासान पडल्या. सो आमचो पयलो डिमांड म्हणटा तो, हे तुमच्या जर लक्षात येत, बाय नाव यू वूड हॅव प्लॅन्ड द ऑपरेशन ऑफ रिपेअर्स. You would have planned some action कि some compensation can be worked out for the affected. कुडचडीच्या शेळवण वाठारात प्रस्तावित जेटी आणि रेल्वे पूल प्रकल्पावरवी कोळशाची येरादारी जातली म्हणून थळाव्यामदी भर पातळ असे आमदार विजयान विधानसभेत मांडिल्ले. देखून या प्रकल्पातल्यान कोळशाची येरादारी करचे नात अशें आश्वासन मुख्यमंत्री सावंतान दिला. पर्यावरण मंत्री अलेक्सान सांगला की ताचे खातीर दिल्ली पर्यावरण मंजुरी सरकार फाटी घेतले. सरकार लोकांच्या मागण्यांविशीं संवेदनशील आसा. थळाव्या लोकांची भावना मतीत दवरून निर्णय घेतले म्हणून आमदार निलेशाच्या प्रश्नाक मंत्री अलेक्सान जाप दिली. जेटी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन बांदपाचें परमिशन GCDMA जाता. थंय पंचायत GCDMA बरयता 12/2/2024 की तुमी जर इन्स्पेक्शन करता जाल्यार आमकां सांगा. आनी थंय इन्स्पेक्शन जाता 27/3/24. आनी पंचायतीक जेन्ना कळयता की आमकां सांगा तेन्ना कळयना. आनी परमिशन दितरी पंचायतीक लेटर बरयता की हे आम्ही परमिशन दिला. ह्यो कसलो कायदो स्पीकर सर? म्हणजे जेन्ना पंचायत सांगता की आमकां कडेन इन्स्पेक्शन करता, आमी यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ युअर इन्स्पेक्शन, यू आर नॉट इवन बॉदर टू रिप्लाय टू दॅट लेटर. That government is sensitive to the demands of the people. The Panchayat has passed a resolution to say that they do not want this project. So the SCIA will look into the grievances of the villagers, and should they find them to be genuine, we will look into it and take an appropriate decision once we are convinced of all these facts. Written 15 queries. As soon as those 15 query reply comes, we will look into it further. Should no reply come within 15 days, they were given 30 days, but they have not responded. Within 15 days, we will definitely take action. शेलवणच्या लोकांचो ऑब्जेक्शन आहा कित्याक कोळसो तांच्या गांवांत येता म्हणून. Clarification, because nowhere have they mentioned what are the products they propose to handle. No, it is supposed Could to be be coal. coal, could be anything. मटेरियल स्टोरिंग परमिशन दिला, जेटीज दिल्या, सगळें दिला. कितें येतलें कितें हांगा तें जर कळनासतना तुमी प्रोजेक्ट अप्रूव करता ना. एक मिनिट, हे कळनासतना कसो प्रोजेक्ट अप्रूव करूं जाता? CCDMA अप्रूवल दिला. ESCI ताका परमिशन दिवंक ना. ESCI परमिशन दिता आसतना ताका डिटेलान जे क्वेश्चन्स विचारल्या, आमी कोळशा खातीर परमिशन दिना हांव स्पश्ट क्लियर करता. Let me assure you that if tomorrow it is found that details given are wrong,
details are not forthcoming. SEAC will reject their applications. Consequent to that, GCMA will also withdraw. आवाज गोयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना। मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळया.